नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. फायनली तो दीस आयलो ज्या दिसाची सगळे जाण वाट पळयताले आनी खास करून सगळे जाण म्हणटा आसतना आमी रेवोल्युशनरी गोवन्सचे फॅन आसा आनी जे रेवोल्युशनरी गोवन्साक फॉलो करता ते वाट पळयताली. आनी आज मनोज परब हांणी एनावन्स केला की आपूण 2 जाग्यारसून इलेक्शन लडयतलो. एक थिवी मतदारसंघ आनी दुसरो वाळपय मतदारसंघ. 2 जाग्यारसून कित्याक आनी वाळपय कित्याक आनी थिवी कित्याक आनी गोवा रेवोल्युशनरी गोवन सरकार घडोवपाक शकता काय ना ह्यो सगळ्यो गजाली जाणा जावन घेवपा खातीर आमी वेळ काडून आयिल्ले आसा, वेळ घेवन आयिल्ले आसा. इनफॅक्ट मनोज परब, देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. तूं हिस्ट्री करतलो कित्याक आयडियली आमकां याद आसा ते प्रमाणे म्हाका दिसता शशिकला काकोडकर काय दयानंद बांदोडकर ते मातशें पळोवचें पडटलें. असोच मनीस आसा 2 मतदारसंघान इलेक्शनां लडलेली. ओके. सो तूं हिस्ट्री करपा खातीर फुडें सरला काय तूं गॅरंटी ना हांगा येतलो जाल्यार आसूं काय आपल्याक खबर ना हांगा येवंक शकता अशें कितें? ना, हिस्ट्री तर करपाक रेवोल्युशनरी गोवन फुडें सरला. जे आयज चळवळ जी आमी केला, जी क्रांती केल्या ती एक हिस्ट्रीच आसा आनी हिस्ट्री बुकान 100% तिचेर नोंद जातलो. सो रेवोल्युशनरी गोवन एक गजाल आमी बिलीव करता की आमी भरपूर हिस्ट्री वाचली. आतां टायम येयला हिस्ट्री बरोवपाची आनी हिस्ट्री करपाची आनी हिस्ट्री 100% जातली. दोनूय कडेन जिखून येतलो तूं? येस, शुअर 100% जिखोन येतलेच आमी. आनी हांव दोनूच कडेन न्हू, आमी मॅक्झिमम जाग्यांचेर जिखोन येतले. कित्याक आमी जे 5 वर्सां सातत्यान काम करीत आसा, कंटिन्युअस काम करीत आसा न्ही, जे रितीन आमी काम करता ते लोकांक सद्या आवडला. बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टी पासून कितले ऑफर येयले, पयशांचे ऑफर येयले, टिकेटींचे ऑफर येयले आनी कसले पार्टी पोजिशनांचे ऑफर येयले म्हणून भुरगे आमचे हालोवंक ना. सो ते लोक ऑब्जर्व करता खंय तरी आनी ते लोकांक जाणवला की ह्या फावटी जर पर्याय कोण आसा जाल्यार फक्त रेवोल्युशनरी गोवन्स आहा म्हणून. पूण आतां 2 मतदारसंघ लागीं लागीं न्ही. आमकां दिशिल्लें तूं पयलीं एक करी सांखळे वाळपय असो रावतलो म्हणजे हांगच्यान थंय रोखडो धांवतलो म्हणून. हांगा कॅम्पेन सोंपली, पांय तेवटेन घातले, तूं दुसऱ्या मतदारसंघाक. थिवे खंय उरलो, वाळपय खंय उरलो, कितें लॉजीक आसा ताका, कितें तरी आसा बिहायंड इट? लास्ट 5 वर्सां जाली, ऑलमोस्ट 3 वर्सां तरी कंटिन्युअस हांव गोंयच्या सगळ्या वाठारांत भोंवता. सो ट्रॅव्हलिंग म्हाका लागून तरी प्रॉब्लम ना. ऑलमोस्ट दिसाक 200-250 किलोमिटर हे डेली म्हाजे जाताले. हालींच फक्त कोविडाक लागून मिटिंगी कमी जाल्ल्या कारणान ते कमी आसा. सो ही एक चॅलेंज कशी ना म्हाका लागून. आनी थिवी आनी वाळपय, थिवी हो म्हाजो मतदारसंघ. हितून मॅक्झिमम जाग्यांचेर हांव लोकांक जाणा, हांव पावला, हांव शिकला, म्हाजे क्लासमेट आसा, फॅमिलीज आसा, आमचे सोयरे आसा. आनी वाळपय मतदारसंघान जर पळोवपाक गेल्यार उसगांव ह्या गांवान आमी मॅक्झिमम म्हाजे मिटिंग्स जाला. परते 70चे जे वाळपय पार्ट पडटा, 70 थोडो जो पार्ट आसा पळय थंयसर पासून आमचे डोर टू डोर 100% कंप्लीट जाला. फक्त मुन्सिपालिटीचे थोडे जागे सोडले जाल्यार 100% डोर टू डोर जाला. म्हाजे ऑलमोस्ट थंय 15-20 मिटिंग्स जाला. सो अशें ना की आतां खंय तरी काम चालू जातलें. काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आनी तें फक्त आतां कॅन्डिडेचर म्हणून म्हाका फुडें व्हरपाक जाय. पूण एक आमी पळयलें आनी पयलीं पासून आमी हें म्हणटा की एंटायर ऑर्गनायझेशन एकाच मनशा फाटल्यान आसा. म्हणजे पयलीं तूं थाराचेर उबे रावन एक फोटो काडटालो जाल्यार रेवोल्युशनरी गोवन, मनोज परब इज इक्वल टू रेवोल्युशनरी गोवन. आतां तुजे कडेन दुसरो उमेदवार ना की बाबा थिवे कोण दवरतलो किंवा आपूण वाळपय कोण दवरतलो? तशें हें ना. तशें जर आसलेलें जाल्यार 33 कॅन्डिडेट आमचे आवट जावचे नासले. सो ह्या दोनाचे ना, 33 लिडर्स आसा. आनी ह्या दोनाचे प्रॉब्लम असो जालो की वाळपय मतदारसंघान विश्वजीत राणेन आमकां चॅलेंज केल्ली की तुमी ह्या मतदारसंघान तुमी जिखोन तुमी इलेक्शनाक रावन दाखया म्हणून आनी तुमी एक्सेप्ट करा म्हणून चॅलेंज. ती चॅलेंज आमी आज एक्सेप्ट केली. आनी जेन्ना आमी थंय 70रीन भोंवता तेन्ना ते लोकांचे जे दुख्ख आसा, लोकांचो जो प्रॉब्लम आसा ते जेन्ना पळयता आमी तेन्ना आमकां दिसता की 60 वर्सां मुक्त जावन आजून पर्यंत लोकांच्या नांवाचेर जमनी ना, लोकांक सादें उदक ना, लायट ना, लोकांक बेजीक जर थंय रस्तो सारको ना, हे इतले थंय म्हणजे गंभीर विशय हे आसा पळय की बेजीक इश्यूज थंय आजून सॉल्व जावंक ना, बेजीक एम्युनिटीज लोकांक पावले ना. आनी जो 70रीचो जो घराणे आसा, हे राणे घराणे जो स्वता म्हणटा की आमी थंयचे राजा ना जाल्यार बाकी सगळे आसा ती प्रजा आनी हुकुमशाहीचो एक दबदबो तेंच्यांनी केल्लो आहा पळय, तो खंय तरी काबार करपाक लागून वाळपय मतदारसंघ चूज जाला. आनी थिवी मतदारसंघ चूज जाला तेजें रिजन आसा की हेका लागून अशें जालें की भरपूर आमचे मिटिंग्स जाले भुरग्यां वांगडा की सांखळे राव, थिवे राव आनी 2-3 आसले, कुट्टाळे राव, मागीर सावथाचे थोडे सिट्स आसले. सो सिरीज ऑफ मिटिंग्स आमकां घेवचे पडले, भुरग्यांक समजोवचें पडलें. आनी तेन्ना फायनली अशें जालें की ऑप्शनूच नासलें की 2 हितून म्हाका रावचेंच पडटालें. आनी थिवे रावपाचें मेन कारण म्हटल्यार हांगा सदानंद शेट नानावडे आनी सतीश दोंड जे आयज BJP चलयता ते दोनूय म्हाज्या गांवचे, ह्या मतदारसंघाचे. सो तांकां एक चॅलेंज कशी, जे लोक म्हाका म्हणटाले की हांव सतीश दोंडाचो आमकां फुडें काडटा नाजाल्यार BJPची आमी बी टीम. सो आमी तांकांच 2 जाणांक हे चॅलेंज करपाक आमी एक स्ट्रेट मॅसेज दिवपाक सोदता लोकांक की वी आर नॉट बी टीम ऑफ BJP, वी आर
अगेन्स्ट बीजेपी अँड वी आर हियर टू डिफीट बीजेपी. आमी बीजेपीक डिफीट करपाक येयला आनी तेका लागून हे 2 इम्पॉर्टंट चॅलेंजीस आमी पण घेतले. तुझ्या आतां दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं चॅलेंजीचेरूच गेला. लोक विनेबिलिटीचेर वता, लोकांक दिसता की बाबा हो मतदारसंघात आपूण कितें करूं शकता म्हणून वता. वाळपय तूं चॅलेंज ताणें दिली म्हणून तूं थंय कॉन्टेस्ट करता. थिवे एक चॅलेंज घेतली की हांगाय दाखोव देना. हे चॅलेंजीचेर कशें इलेक्शन लडटा? विनेबिलिटी अशी कांयच नासता, खंयसरूच कोणाची विनेबिलिटी फिक्स जायना. हे लक्षांत दवरपाक जाय की हेच्याय पयलीं जे लोक खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयची पार्टी टिकेट दिता ती नांव दिता विनेबिलिटी म्हणून. जाल्यार विनेबिलिटी जेन्ना नांव दिता तो थंय कितल्या मतांनी पडटा कसो. सो हें फक्त एक इल्युजन आसा क्रिएट करपाक की तेजी विनेबिलिटी आसा, तेचो जो फोर्स आसा. सो विनेबिलिटी बीन अशें कांय ना. तूं कसो लोकां कडेन वयतलो, लोकां कडेन तूं पावतलो काय ना, तेंचे समस्या जाणून घेतलो काय ना, लोक तुका एक्सेप्ट करतले काय ना, हे सगळें लोकांचेर आसा. आनी तूं कसो तुजो मोमेंटम बिल्ड करता, तुजी वेव कशी क्रिएट करता, तूं लोकांच्या काळजांत कसो प्लेस करता पळय, हें इम्पॉर्टंट आसा. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान गेली 5 वर्सां लोकांच्या काळजांत प्लेस केल्ली आसा. आमकां स्पेशल आनी प्लेस करपाची गरज ना. तेका लागून आमी विनेबिलिटी हें पळयना, फक्त आमकां सीट सिलेक्शन करपाचें आसलें की भुरग्यां प्रमाणे. आनी ही चॅलेंज आमकां एक्सेप्ट करपाक जाय की आयज तूं इलेक्शन लडटाच चॅलेंजीचेर. हो चॅलेंज आमची ही चॅलेंजूच आसा. हे इलेक्शन एक चॅलेंजूच आसा. कित्याक आमकां प्रत्येकान भुरगे म्हणून ट्रीट केला, आमकां एक पिशे म्हणून ट्रीट केला, नाजाल्यार एक इमॅच्युअर भुरगे म्हणून आमकां ट्रीट केला. सो ही आमी एक चॅलेंज कशीच घेतला की आमी तांकां चॅलेंज करता की गोंय आमी राखून दाखयतले. आमकां गोंय राखपाक खंयच्या तरी नॅशनल पार्टीचो नॅशनल लिडर नाजाल्यार जे पॉलिटिशियन गोंयांत कितलींशींच वर्सां राजकारण करता तेंची गरज ना. आमी भुरगे जे यूथ आसा हे आयचे राजकारण आनी गोंय सांबाळपाक, गोंय रिबिल्ड करपाक समर्थ आसा. ही एक चॅलेंज हे तेंच्यांनी आमकां दिल्ली. आमकां खंयसरूच तेंच्यांनी जागो दिवंक ना की आमी खंय तरी एक तांकां लागून चॅलेंज आसा म्हणून. सो आमी ती चॅलेंज एक्सेप्ट केला की आमी हे करून दाखयतले. तूं विश्वजीत राणेक हरोवपाची चॅलेंज घेतल्या. थिवी बीजेपी वाल्याक आतां थिवी पळयत जाल्यार ते वेगळेच चित्र आसा. थंय किरण कांदोळकरांची मिसेस आसा ती झेडपी जी आसा, कविता कांदोळकर ती आसा. सो हे चॅलेंजीक लागून तुका दिसना की फायनली हे दोनूय कडेन तूं यू मायट नॉट बी एबल टू गीव टायम? ना, थंय थिवे कशें आसा, थिवे राजकारण दुसरें आसा. जे लिडर्स आसा थिवेचे हांगा त्या लिडर्सांचेर राजकारण चलना. हांगा जे पार्टीचे लोक आसा पळय तेंचेर राजकारण चलता. हांगा तूं जर पळयत जाल्यार किरणाची जी मिसीस आसा शी इज व्हेरी वीक. ती व्हडली आमकां दिसना आमकां इफेक्ट करतली. निळकंठ झेडपी जिखला तेका भरपूर कारणां आसली की एंटी बीजेपी वेव जाल्ली. तो झेडपी खूब वर्सां आसलो, तेका उडोवपाक जाय आसलो, तेका लागून ती येयली. पूण जर आमी राजकारण पळोवपाक गेल्यार दुसरें म्हटल्यार निळकंठ हो एक डॉमंट मनीस आसा, एक सामको फेल्ड आमदार आसा, जेणी अजून मेरेन थिवी मतदारसंघात कांयच अशें करूंक ना. फक्त लास्ट टायम लोक किरणाक वाजयल्ले म्हणून तेंच्यांनी निळकंठाक हाडलेलो. सो वाजोवन दुसऱ्याक वोट मारप हे थिवे खूब टायम चल्ले. सो आतां थिवेच्याय लोकांक एक पर्याय आमी दिल्लो आसा की ह्या फावटी तुमी वाजोवन वोट मारूं नाका. ह्या फावटी तुमी एका पर्यायाक वोट मारा. हेका वाजयलो म्हणून तेका वोट मारप, तेका वाजयलो म्हणून हेका वोट, हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. कॅपेबिलिटीचेर, भुरग्यांच्या कामाचेर आनी पार्टीच्या पॉलिसींचेर आतां मतदान जावपाक जाय. आनी हे सगळे पर्याय रेव्होल्युशनरी गोवन्सान दिल्ले आसा. 23 मतदारसंघांत प्रत्येक मतदारसंघान आमी लोकांक न्यू फेसीस दिल्ले आसा. आनी जे भुरगे लोकांक लागून आनी लोकां कडेन वचून वावरता हे भुरगे दिल्ले आसा. नॉन कॉम्युनल, नॉन क्रिमिनल, नॉन करप्ट भुरगे दिल्ले आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की लोक ह्या बदलाक कितलींशींच वर्सां रावले आनी एका रिजनल पार्टीक कितलींशींच वर्सां रावले. सो 100% लोक आमच्या सायडीन आसतले आनी आमकां मत मारतले. ओके, एक गजाल परत वाळपय येता. तूं वाळपय लोकां खातीर भायलो मनीस येवन उबो रावतलो आनी आमकां सांगतलो की आपूण तुमकां कितें तो न्याय दिता म्हणून. यू आर नॉट इवन वोटर फ्रॉम द तूं तुमचो मतदारूय न्ही. आमी वाळपय ऑलमोस्ट 90-95% आमी डोर टू डोर कंप्लीट केला. जेन्ना भुरगे दारार वयता तेन्ना म्हाजी थंयसर जर आयडेंटिटी जाल्यार इट इज बिकॉज ऑफ मिळावली आंदोलन, जे IIT आंदोलन जाल्लें त्या आंदोलनाच्यान म्हाजी थंयसर तरी लोकांक एक वळख जाली. सो एवरी टायम जेन्ना भुरगे वयताले तेन्ना लोकांक एकूच डिमांड येतालो की मनोजाक हांगा रावपाक सांग, मनोजाक हांगा रावपाक सांग. सो त्या लोकांनी म्हाका एज अ तेंचो भुरगो म्हणून एक्सेप्ट केल्लो आसा. हे एक्सेप्टन्स लेवल थंय आसा. आनी हे सगळें पळोवनूच आमी तें डिसिजन घेतला की लोकांक थंय बदल घडलेलो जाय, विश्वजीत राणेंक उडयल्लो जाय. आनी तांकां दिसलें की हें काम फक्त हांवूच करपाक शकता. एज अ लिडर म्हणून, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो लिडर म्हणून हांव करपाक शकता. सो तेंच्यांनी म्हाका फुडें काडलो की तूं राव म्हणून. आनी हेका लागून ऑलमोस्ट हे डिक्लेअर जावच्या पयलीं 90-95% डोर टू डोर कंप्लीट जालो. लोकां कडले लोकांचे विचार घेतला आनी हे करूनच हे सीट लोकांनी सांगलां विश्वजिताक उडयता म्हणून. 100% कित्याक आमी जेन्ना
सादे प्रोजेक्टर शो सुद्दां करता तेन्ना 50-60 लोक येवन गांवांत वाड्या वयले येवन बसता. विश्वजिताच्या अगेन जर 50-60 लोक ओपनली वाड्याचेर जर मिटिंगेक येवपाक शकता जाल्यार कितेंय जावपाक शकता. जे इतली वर्सां तेच्या दबावान आसले, भिवून आसले, कित्याक जमनी नांवार ना, तेंच्या मोकाशान लोक आसा. सो हें सगळें सोडून जेन्ना लोक भायर येता तेन्ना ते क्रांतीची सुरवात जाल्या हो एक मार्क आसा. आनी म्हाका दिसता की लोक जे आसा पळय ते ह्या फावटी निर्भीडपणे वोट करतले, भियानासतना वोट करतले. जशे लोक जेन्ना आमी कॅम्पेनिंगाक सुद्दां वाळपय हांव जेन्ना फर्स्ट टायम गेल्लो तेन्ना ऑलमोस्ट 200 ते 250 भुरगे आसले. जे भुरगे हेच्या पयलीं विश्वजिता कडेन काम जाय म्हणून वयताले ते तेतूंतले 250 भुरगे आमच्या वांगडा आसले. हे फक्त आजून आमी आतां कोविडान एक्चुअली आमचे व्हडले मिटींग जावपाचे ते बंद जाले. पूण हें जें वादळ आसा भितरल्यान जें वादळ आसा पळय ते इलेक्शना दीस 100% भायर सरतली ही गॅरंटी आहा आमकां. दुसरी गजाल म्हणजे आतां बॅक टू रेग्युलर पॉलिटिक्स. गोवा स्वराज पार्टी कडेन तूं सांगिल्लें एक्चुअली चॅप्टर क्लोज म्हणून, पूण तेच्या नंतर इंटरव्यू फर्स्ट टायम जाता. जालें कितें पयलीं जेन्ना तूं सांगतालो यू आर 100% शुअर की गोवा स्वराज पार्टी हे मनीस बरे, आमी तांचे बरोबर रावतले, तांचे एक्झिक्युटिव्हन आमचे मनीस आसतले आनी आमी एकठांय वचून रावतले. बॅक टू एक म्हाका दिसता 10-15 दिसां पासून सुरू जाल्लें आसा. तूं सामको तांकां धुवन काडटा. एक्चुअली आमी तेंचेर विश्वास दवरलेलो कित्याक तेंच्यांनी आमकां पार्टी ऑफर केल्ली, पार्टी रन करपाक दिल्ली आनी फ्री रन करपाक दिल्ली. पूण ते फ्रिडम खंय तरी तेंच्यांनी काडून घेतले ओवर द पिरियड ऑफ टायम. जशी आमची फर्स्ट लिस्ट आवट जाली तेन्नाच्यान ते फ्रिडम काडून घेवपाक लागले, डिक्टेटरशीप जावपाक लागली, आमकां खंय तरी इग्नोर करपाक लागले. आनी जो सपोर्ट आमकां तेंच्या कडल्यान जाय आसलो बींग अ प्रेजिडंट तेंचो मनीस प्रेजिडंट दवरलेलो जर आनी ते म्हणटा आमी तेंकां बॅक स्टेप केले. जर आमकां बॅक स्टेप करपाचें आसलें जाल्यार मॅक्झिमम एक्झिक्युटीव मेंबर्स आमचे आसले. आमी जाय जाल्यार थंय जनरल बॉडी मिटींग घेवन आमी प्रेजिडंटाक देंवोवपाक शकताली, पावर आमच्या कडेन आसली. पूण आमी तें करूंक ना. आमकां बॅक स्टेप आमी जाल्यार पार्टी ओवरटेक करपाक शकताले, थंय आमचो फूल पॅनल आमचो घालपाक शकताले. मागीर फायट जावपाक तेंची सुपर एक्झिक्युटीव कितें आहा पळय ते मागीर पिक्चरान येवपाचें. पूण एट प्रेझंट आमी हे सगळे गजाली करपाक शकताले. आमकां बॅक स्टेप करपाचें नासलें आनी GSRP हे घेवन आमकां खंय तरी लायफ टायम रावपाचें नासलें हें तेंकांय खबर आसली. आग्याक आमची पार्टी रजिस्ट्रेशनाक आसली फक्त डिले जातालो. पूण आमी जेन्ना डिसायड करता की ह्या पॉलिटिकल पार्टीच्या अंडर आमी इलेक्शन कंटेस्ट करतले, आमचो सिंबॉल येयलो, पार्टी येयली तरी पूण जेन्ना तेंचो सिंबॉल येना 2.5 म्हयने जाल्यार आमी एका पार्टेक 2.5 म्हयने रावले. जेन्ना आमचे सगळे रेडी आसा, आमचे रेडी नासले म्हणून आमी तेंच्या वांगडा गेले, एक मजबुरीन आमी तेंच्या वांगडा गेले. जाल्यार जेन्ना आमचे येयले आनी तेंचे येवंक ना तेन्ना तेंच्यांनी आमकां एक्चुअली गो एड म्हणून तेंच्या एका मेंबरान दिलें. पूण दुसऱ्या सायडीनसून ती कॉन्स्पिरसी डिझायन जाली आनी तेच्या फाटल्यान भरपूर दुसरे लोक आसा जेंच्या अगेन्स्ट आमी उलयतात, जे आयज गोंयकारांक फटोवपाक येयला. सो त्या लोकांनी खंय तरी तांकां पिनी लायल्या आसतलें ना आनी कितें जालें आसतलें. मोटीव फाटल्यान कितें हांव आमकांय कॉन्स्पिरसी म्हणटात व्हडली कॉन्स्पिरसी आसा. आनी हे कॉन्स्पिरसीन तेंच्यान चिंतलेलें की रेव्होल्युशनरी गोन्स खंय तरी काबार जातली, सोंपतली, आमी नेगेटीव जातले. पूण काल प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या उपरांत जी पॉझिटिव्हिटी आमच्या सायडीन येयल्या पळय ती चड व्हडली आसा. आनी हेतून फायनली सत्य जे आसा पळय, ट्रूथ आसा ते जिखलेलें आसा. आनी जी युनिवर्सल पावर आमकां प्रोटेक्ट करता तेणी ह्याय फावट आमकां प्रोटेक्ट केल्लेलें आसा. जर आमी GSRPच्या अंडर उरलेले आनी तेंची जर दादागिरी आनी तेंची जर डिक्टेटरशीप अशीच जर चल्लेली जाल्यार आमकां फ्री इलेक्शन कंटेस्ट करपाक मेळचें नासलें. हेच्या अगेन्स्ट उलोवं नाका, तेच्या अगेन्स्ट चूक मान्य करता म्हणून तुमकां एकातले वेळ सगळे जाण भुरगे म्हणटा की बाबा तुमी पयलींच खंयच्या तरी पार्टी कमीट केले, व्हडली सभा घेतली, आमी म्हणजे ते म्हणजे आमी करून सोडले. चूक मान्य करता. ही चूक आमच्या कडेन जावंक ना. कित्याक हे एक ट्रस्ट फॅक्टर आसलो आनी तो ट्रस्ट फॅक्टर फायनली जेन्ना इलेक्शन कंटेस्ट जाता ते कितें जाल्लें ते रेक्टिफाय आमकां करपाक मेळ्ळें. ते रेक्टिफाय एक्चुअली देवानूच केलें आनी आमी आमच्या सायडीनसून ट्रुथफूल रावले. आमी तेंकां आमची पार्टी 30 नोव्हेंबराक जेन्ना रजिस्टर जाली, 3-4 तारखेक आमकां डिसेंबरान लेटर मेळ्ळें, तरी पूण आमी कोणाच कडेन ते आवट करूंक ना. आतां ते म्हणटा तेंकां कित्याक सांगूंक ना काय म्हणून, की तेंचो बर्ताव असो आसलो. 23 तारखेची लिस्ट आवट जाल्या उपरांत, नोव्हेंबराची लिस्ट आवट जाल्या उपरांत तेंचो जी वागणूक जी प्रेजिडंटाची आसली ती सामकी डावटफूल आसली. आनी तेका लागून आमी तेंच्या पासून लिपयले ते लिपयलेच, कित्याक आमकां फुडें प्रॉब्लम जावपाक नाका आसलो. आनी सेकंडली आमी आमच्या भुरग्यांक सुद्दां सांगूंक ना, कित्याक जर आमच्या भुरग्यांक कळलें की RGP रेडी आसा म्हणून जाल्यार आमचे भुरगेच, आमचे जे कॅडर आसा रेव्होल्युशनरीज आसा तेच आमकां सांगपाचें भाऊ GSRP सोडा आनी RGPच्या अंडर कंटेस्ट करा. कित्याक डिफरन्स फक्त 15 दिसांचो आसलो. सो आमकां तें करपाक नाका आसलें, कित्याक आमी उतर दिल्लें आनी आमी 2.5 म्हयने रावले. तेंचो सिंबॉल येयना तेन्ना आमी डिसिजन घेतलें. जेन्ना आमचो सिंबॉल जालो तेंचो येवंक ना तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की तेंचो सिंबॉल 2दा रिजेक्ट जाला आनी ह्या फुडें मेळटलो केन्ना तो खबर ना. ते कोर्टान वचपाची गजाली करता. जेन्ना हे सगळे डिस्कस जाले तेन्ना आमी डिसायड केलें की RGPच्या अंडर वयतलें म्हणून. सो इट इज नॉट बॅक स्टेपिंग. कित्याक फायनली आमकां इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जाय आनी टायम नासलो म्हणून आमी GSRP
ऑफ जाल्ले सो आतांय टायम ना म्हणून आमकां फायनली आरजीबीक टॉप जावचें पडलें कित्याक तुमचो सिम्बॉल केन्ना येतलो तो तुमकांय खबर ना आतां आमकांय football. खबर नासली या इट इज फुटबॉल नाव फुटबॉल येस उजो बिजो म्हणून आतां कशें म्हणून फुटबॉल म्हणून काय उजो म्हणून आतां उजो पेटलेलो फुटबॉल म्हणूं येता तुज्या फुटबॉल लोक म्हणटा आनी फुटबॉलाक उजो पेटलो म्हणून कितेंय म्हणूं येता पूण फायनली फुटबॉल हे चिन्ह अशें आजें देवानूच खंय आमकां दिलें कित्याक आमी 8 सिम्बॉल एप्लाय केल्ली भितर उजोय आसलो एक्चुअली सो फायनली आमकां इसीन तुमकां सांगता हांव सिम्बॉल कसले कसले जे गोंयचे आयडेंटिटीचे मेन आमी दिल्ले काजू दिल्लो आमी घुमट दिल्ले आमी आनी उजो दिल्लो आमच्या सायडीसून जाल्यार फुटबॉल हो फ्री सिम्बॉलान आसलो सो फायनली तेंच्यांनी फ्री सिम्बॉल हो फुटबॉल दिलो आनी हो फुटबॉल लोकांच्या काळजान लोकांच्या मनान घालपाक आमकां डिफिकल्ट ना की गोंयकारांच्या प्रत्येकाच्या रक्तानूच फुटबॉल आसा सो इट इज व्हेरी इजी फॉर अस सो तुजे सगळे कॅन्डिडेट फुटबॉलाचेर रावत येस फुटबॉलाचेर रावत फुटबॉलाचेर रावतले Okay. आरजीबीचेर आनी फुटबॉलाचेर रावतले पण आतां जालें कितें की आतां हें ना तुगेलें ते गोवा स्वराज पार्टीचे बद्दल तुमचें आतां देणें घेणें कांय ना ना कांय ना सगळें येस सोंपलें येस काल आमचे जे मेंबरांनी- भुरगे आमकां आमी दिल्ले एक्झिक्युटीव मेंबर दिल्ले प्रायमरी मेंबरशीप केल्ले ते सगळ्या भुरग्यांनी मास रेजिग्नेशन केल्ल्या मास रिजायन केल्लें येस आतां तुज्या पार्टीचो अध्यक्ष तूं हांव ना म्हाज्या पार्टीचो अध्यक्ष विरेश बोरकर आसा आमचो सेक्रेटरी कृष्णा आसा ट्रेजरर विश्वेश आसा आनी बाकीची आमची जी बॉडी आसा डिफरंट जनरल वायस प्रेसिडेंट आसा आमचो पिटर आसा मागीर सावथ गोवा कोर्डिनेटर जे डिफरंट आमचे एक्झिक्युटीव मेंबर्स आसा सो ते ऑल ओवर गोंयचे आहा भुरगे आतां मनोज परब आपूण सीएम कॅन्डिडेट म्हणून आज अनावन्स केलो तुवें परत तेच येता सगळे जाण म्हणटा की मनोज सीएम अरे मनोजाक एक्सपिरियन्सूच ना मनोजाचे कितले लोक इलेक्ट जावन येतले हातून हाव कॅन यू प्रोजेक्ट युअर सेल्फ एज सीएम तेजो पार्टीन जेन्ना डिसिजन घेतलें की म्हाका सीएम कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय ना म्हाका सीएम फेस म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय तेच्या फाटल्यान तांकां दिसलां आसतलें की म्हाज्यान ती कॅपेबिलिटी आसा म्हणून लोकांकूय दिसलां जेन्ना लोकां कडेन आमी वयता तेन्ना होच डिमांड येतालो की म्हाका सीएम फेस म्हणून डिक्लेअर करचो म्हणून पार्टीनांनी अबावट एक्सपिरियन्स आयज दिगंबर कामतीक कितलो एक्सपिरियन्स आसा आयज बाकीचे जे पॉलिटिकल लिडर्स आसा गोंयान आमचो प्रताप सिंग राणे आसा कितलो एक्सपिरियन्स रवी नायक आसा कितलो एक्सपिरियन्स तेंच्यांनी कितें उजवाड घातलो आयज जर तेंच्या एक्सपिरियन्सान जर कितें तरी गोंयकार आनी गोंयचेर जर उजवाड पडलेलो जाल्यार आयज आमी ह्या काळोखान हाडचे नासले आमी आयज बेकार उरचे नासले बेघर उरचे नासले बेरोजगार उरचे नासले आयज तेंचो एक्सपिरियन्स खंय तरी फेल जालो तेका लागून आमकां ही नवी बिगिनींग आमकां न्यू बिगिनींग करची पडली आमकां हें रेवल्युशन चालू करचें पडलें जर तेंच्यांनी जर कॅर घेतलेली एक्सपिरियन्सवाल्यांनी जाल्यार आयज आमचेर ही पाळी येवची नासली आमी आमचें लायफ सुशागत जगपाचें प्रत्येक गोंयकारा कडेन काम आसपाचें घर आसपाचो जागो आसपाचो धंदो आसपाचो पूण आयज तें कांयच ना आनी सेकँडली जेंच्या कडेन आमी एक्सपिरियन्स आहा म्हणून सांगता तांकां सादी आपल्या गांवांतली आपल्या वाड्या वयली गार्बेज कशी ट्रीट करपाची ती गार्बेज खंय व्हरून उडोवपाची तिचें ट्रिटमेंट कशें करपाचें ते गार्बेजाची विल्हेवाट कशी लावपाची हेंच तांकां जर कळना जाल्यार हाव कॅन वी एक्सपेक्ट की ते गव्हर्मेंट चलयतले आनी गव्हर्नन्स चलयतले तूं सीएम जाल्यार हे प्रश्न सुट्टले आमची गार्बेज पॉलिसी फुडल्या विकान येवपाची आसा इन डिटेल येवपाची आसा तितून आमी आमचे सगळे पॉलिसीज आउट जातले फाल्यांच्यान फाल्यां आमची एज्युकेशन पॉलिसी आउट जाता मागीर आमची वुमन एंड चायल्डीचेर आमची पॉलिसी आउट जातली मागीर एज्युकेशनाचेर जातली हेल्थाचेर जातली प्रत्येक गजालीचेर आमची पॉलिसी आउट जातली आनी आमी लोकांक दाखोवन दितले की आमच्या कडेन जे मायंड आसा आमच्या कडेन जे ब्रेन आसा आनी फाटल्यान जे आमचे मेंटर आसा ते कितले स्ट्रॉंग आसा आनी आमचें विजन कितलें क्लियर आसा आमी फक्त सांगचें ना की आमी एग्रीकल्चर ऑर्गेनीक करतले ना जाल्यार आमी इनकम डबल करतले आमचो प्लॅन आसतलो एग्रीकल्चर स्टेट जर गोंय आमी करतले ऑर्गेनीक करतले लोकांक एग्रीकल्चरान हाडटले कितें कितें स्टेप आमी घेतले भुरग्यांक जर नोकऱ्यो जनरेट करतले जाल्यार कशें आनी कितें करतले आनी कितले करतले हे प्रत्येकाचेर एज्युकेशन सेक्टर जर आमी बरें करतले क्वॉलिटी एज्युकेशन दितले जाल्यार हाव एंड कितलो पयसो जाय कशें करतले कितली स्कुलां येतले कितले क्लासरूम येतले कसले टिचर येतले तांकां ट्रेनींग कितें येतले हे सगळे स्टेप वायज आमी तुमकां पॉलिसीन सांगतले सो आमकां गॅरंटी आसा आमच्या पॉलिसीचेर आमकां गॅरंटी आसा आमच्या कामाचेर आनी आमकां गॅरंटी आसा आमच्या कॅडराचेर जे भुरगे काम करता जे फक्त इलेक्शना पुरतीच न्हू एक कंटिन्युअस प्रोसेस आसा रेवल्युशनी चळवळ सो ते सदांच काम करीत रावतले आनी जेन्ना सपोर्ट म्हणून आमकां हो सरकाराचो सिस्टम मेळटलो ब्युरोक्रेसी मेळटलो फंड मेळटलो तेन्ना तर 100% मॅजीक हे जातलेच एक पयलें आमी मनोज परबा कडेन जितले फॅन फॉलोईंग आशिल्ले पूण जे दिसा पासून तुमी इलेक्शनाचेर घातलां कितें कितें जायत आसा हालीं पयलो तुजो एक ताळगांवचो म्हाका दिसता कॅन्डिडेट तो कितें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ताणें तुका फटींग म्हटलें हेवटेन तुजे आरोप येता की तूं फंड एकठांय करता भायले आनी फंड खाता बी म्हणून हाव डू यू रिएक्ट टू दॅट ताळगांवचो पयलीं म्हणल्यार तो कॅन्डिडेट नासलोच केन्ना ओके भुरग्यांनी ताका रिजेक्ट केल्लो आनी तेच रिजेक्शन ताका सहन जावना ताका लागून तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले वॉट एवर इट इज आनी सेकँडली
फंड्साचो जो प्रश्न येता कोणूच केन्ना प्रूव करूंक ना. आमचे ऑडिट रिपोर्ट जाल्ले आसा, आमचे ऑडिट आमी दिता आनी जे फंड दिता ते जाणा आमी फंड खंय युटिलायज करता, कित्याक युटिलायज करता, सगळें आमच्या सायडीनसून ट्रान्सपरंट आसा आनी आमकां दिसना की ते आमी जगाक सगळ्यांक सांगपाचें म्हणून. कित्याक जो कोण दिता ताका आमी सांगता आमी फंड कित्याक घेता. आमी हाज्या पयलीं तूं सांगलें वेबसायटीचेर घालता. आमच्या वेबसायटीचेर आमी केन्ना सांगना आमचो फंड आसतलो म्हणून. आमचे ऑडिट रिपोर्टान सगळो जो फंड आसा पळय तो ऑडिट रिपोर्ट कोणाक जर RTI घातले जाल्यार सगळो मेळटलो. सो तो आमचो क्लियर कट आसा. पूण जेन्ना कोण आमकां फंड दिता आमी फंड मागता सुद्दां रिजनाक लागून. फॉर एग्जाम्पल आमकां जर फुटबॉल जाय, आमी सांगतले आमकां फुटबॉल जाय, आमकां इतले पयशे जाय, आमकां हे फंड जाय, आमी त्या रितीन मागता. आमी अशें मागना की आमकां इतले पयशे जाय तुमी आमकां धाडून दिया. फॉर अ कॉज, फॉर एक स्पेसिफीक तेका कितें तरी रिजन आसता, त्या रिजनाक लागून आमी पयशे घेता. सो फंड कोण दिता पळय तेका सुद्दां खबर आसता की तो कित्याक लागून फंड दिता. सो इतले क्लियर आनी इतले ट्रान्सपरंट आमी कोण दिता फंड तुका? आमकां फंड सगळे गोंयकारूच दिता. जे गोंयकारांक दिसता की गोंय साल्वार जावपाक जाय, गोंय वाडपाक जाय जाल्यार ते प्रत्येक गोंयकार आपल्या सायडीनसून कॉन्ट्रिब्यूट करता. तो गोंयान आसतलो, गोंया भायर आसतलो आनी खंयसरूय आसतलो. ज्या गोंयकाराक दिसता तो दिता. सगळ्यांत कमी कोणें दिले आनी कोणें न्ही कितले दिले आनी सगळ्यांत चड कितले दिले? सगळ्यांत कमी जर पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता आमच्या एकाउंटान 200 रुपया बीन येयला आसतले डायरेक्ट एकाउंटान आनी मॅक्झिमम चडांत चड एकट्यान कोणी दिला जाल्यार मॅक्झिमम अरावंड 40-50,000 बीन अशें दिला आसतले. सो लाखांनी आनी कोट्यांनी? लाखांनी कोट्यांनी ही गजालूच ना. कित्याक आमचो फंड आमचो काल एकाउंटूय आमी दाखयला 1,89,000 आमच्या कडेन आसा. सो हे कशें जाता लोक कलेक्शन करता. आतां आमकां हें जर जाय, एक कितें विकतें घेवपाक जाय, आमकां सपोज कॅमेराज घेवपाक जाय, आमकां सपोज नाल्यार आनी कितें सेटअप घेवपाक जाय, ते लोकांक आमी सांगता, ते ग्रुपान बसता, ते डोनेट करता, ते वांगडा पयशे काडटात आनी आमकां धाडटात आनी एक करून आपले काडून दिता. सो अशें करून हे रेवल्युशन चलता. इट इज नॉट की कोण तरी कॉर्पोरेट येता, कोण तरी व्हडलो फंडर येता आनी आमकां सगळें घे म्हणटा. हें जर जाल्लें जाल्यार सगळी कडेन आमचे RGचे होर्डिंग्स आसपाचे, RGचे फ्लॅक्स आसपाचे, जे तुमकां केन्नाच दिसूंक ना. हे आमच्या कडेन पयशे नाच म्हणून आमी ते लावंक ना, नाल्यार कोणाक नाका व्हडले व्हडले होर्डिंग आनी फ्लॅक्स. सो कोणाच्या फावरान ना तूं, म्हणजे कोणाचे पानीसावन ना? ना, एक तेंच तेका लागून आमी सुशेगाद न्हिदता की आमकां भरपूरशे व्हडले ऑफरी येयला पूण आमी ते अजून मेरेन घेवंक ना. तेजें रिजन आसा की आमकां फ्रिली काम करपाक जाय. जर कोण कॉर्पोरेट कोणाक दिसता की आमकां फंड करपाक जाय, आमचो अकाउंट नंबर आयज नाल्यार फाल्यां आवट जातलो, कोणाक दिसता जाल्यार तो अनकंडिशनल तेंच्यांनी थंय डोनेट करपाचें. फाल्यां जर आमी कोणा कडेन फंड मागले आनी तेणी आमकां दिले आनी तेणी जर आमकां अंडर दवरले, आपलें काम करपाक ना जाल्यार आमकां चलोवपाचें ट्राय केलें जाल्यार ते रेवल्युशनरी गोवन्साक मान्य ना. तेका लागून आमी त्रास काडटा, आमी गरिबीन जगता, पूण आमी दुसरे कडेन फंड मागपाक अशें वचना की बाबा तूं कॉर्पोरेट आसा, तूं म्हाका फंड दी आनी आमी तुका लागून हें करतले आनी तें करतले. ते दबावान आमकां रावपाचेंच ना. आमी जशें आयज फ्रिली न्हिदता तशें आमकां फ्रिली सदांच न्हिदपाक जाय. ते कोण 21 मे 21 म्हणटा, कोण 21 मे 27 म्हणटा. तुजे 21 मे कितले? 21 मे न्हू, आमचे सॉरी 22 मे 22 सॉरी 22 मे 27 आनी 22 मे सरकार आमी म्हणटा. तो कितले ते आमकां खबर ना. 22 मे 33 म्हणना, 22 मे सरकार. 22 मे सरकार. 22 मे सरकार. 22 मे आपल्याचेर सरकार, आपूण घडोवन हाडलो सरकार. RGचे सरकार, जे कोणा वांगडा टायअप नासतले, कोणा वांगडा वयचे ना, तसलो सरकार. कोणा वांगडा टायअप ना, ना, कोणाचो सपोर्टूय घेवचे ना. अजून मेरेन घेवंक ना, ह्या फुडें घेवचे ना. फाल्यां इलेक्शन जाले उपरांत सपोज 1-2 कमी पडले, आतांच एट प्रेझेंट आमकां टायअप जावपाची इतले ऑफर्स आसा. प्री पोल अलायन्स करपाक नाजाल्यार एडजस्टमेंट करपाक. रिजन की तांकां जिखपाची खात्री ना, पूण आमकां आसा म्हणून आमी कोणाच कडेन टायअप करिना, आमी कोणाच कडेन प्री पोल अलायन्स करिना. कित्याक रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी हांगाले जे रेवल्युशनरीज काम करता आनी एज अ पार्टी आमकां कॉन्फिडन्स आसा की आमी जिखतले. बाकीच्यांक कॉन्फिडन्स ना, ताका लागून ते भीक मागत आसा. आयज तुमी पळयता TMC काँग्रेसी कडेन भीक मागता, काँग्रेस गोवा फॉरवर्डा कडेन गेला, MGP सगळे खतखते करून दवरलेले आसा. आनी ह्या खिचडेन, ह्या खतखत्यान रेवल्युशनरी गोवन्स एकूच रिजनल पार्टी अशी आहा जी भायर आसा आनी जी कॉन्फिडन्सान काम करता. ट्रेडिशनल वेन आमी काम करिना, आमी लोकां कडेन वयता, लोकांक अवेरनस क्रिएट करता. नॉट ओन्ली पोगो बील बट वोटींग कित्याक करपाक जाय, वोटींग करपाक आमी लोकांक भायर काडपाचें. वोटींग कशें करपाचें, कित्याक करपाचें, पयशे घेवन कित्याक वोटींग करचें ना. आनी 1000 रुपयान 2000 जेन्ना आमी घेतात तेन्ना आमी आमचें आयुश्य तेंच्या पांया कडेन दवरता, घाण दवरता. हें सगळें आमी लोकांक वचून समजयता. सो हो एक प्रोसेस जो आसा, ही चळवळ फक्त मतदान घालपाचीच ना, ही चळवळ आसा अवेरनस क्रिएट करपाची, गोंयकारांची मायंड ओपन करपाची आनी गोंयकारांक युनायट करपाची. फाल्यां TMCक मत मारलें आनी आयले जाल्यार घरान 5000 बायलांक मेळटले. आम आदमी पार्टीक कितें 2500 बायलांक दितले. तांकां कित्याक मत मारचें न्ही? रेवल्युशनरी गोवनाक कित्याक मारपाचें? पयलीं म्हटल्यार ते दोनूय भायले पार्टी
जे भायल्या लोकांक घेवन सध्या काम करतात, भायल्या लोकांक घेवन डिक्टेट करता. आयज जर TMC पळयत जाल्यार ती डिक्टेट करता, कोण तरी प्रशांत किशोराची टीम, आयपॅक टीम डिक्टेट करता. आम आदमी पार्टी एज युजल दिल्लीच्यान कंट्रोल जाता, प्रेस नोट पासून दिल्लीच्यान येता. एक बॅनर मारतलो जाल्यार दिल्ली परमिशन घेवचें पडटा आनी दिल्ली कितें उजवाड घातला तो सगळ्यांनी पळयल्ले आसा. लोक उदकाक लागून रडटा, लोक लायटीक लागून रडटा, लोक धंद्याक लागून रडटा. सो आयज तांकां थंय आजून जॉब ना, तेंच्या बायलांक थंय पयशे ना जाल्यार तो गोंयांत येवन कितें सांगता. आनी सेकंड थींग तेचे MLA जे आयज पंजाबान निवडून येयल्ले ते मॅक्झिमम गेले काँग्रेसीन, जाल्यार खंयच्या तोंडान हो गोंयांत येवन आपूण इलेक्शन कंटेस्ट करता म्हणून सांगता आनी आमची पार्टीचे लिडर्स आहा ते डिफेक्शन करचे ना म्हणून सांगता. सो ही फक्त फटिंगपणां. तेका दिसता कितें आपूण थंय पंजाबान आहा ते दोळे धापून माजर कशें दूध पिता तो जाणा आपूण थंय दूध पिता आनी ते कोणाक कळचें ना म्हणून. सो आतां सोशल मिडिया आसा, न्यूज चॅनल्स आसा, प्रिंट मिडिया, सगळ्या कडल्यान न्यूज आवड जाता. सो लोकांक सगळें खबर आहा की कितले आम आदमी पार्टीचे MLA काँग्रेसी हाल्या फाटल्या 2 दिसांपासून एकटी बायल गेल्ली आसा. सो हें तेंचो सत्र चालूच आहा, हें ते उलयना हांगा. सो लोक सगळें पळयतात पूण लोकांक कोणाक सांगपाची गरज ना की तेंच्यांनी कितें उजवाड घातला. TMC कशी बांगलादेशीक इंडियन म्हणटा, तांकां इंडियन म्हणून तांकां मतां करून घेता, इल्लिगॅलिटी करता, कसो वायलन्स करता, कशें थंय रेप चालू आसता तेंच्या कार्यकर्त्यांचे, सगळें लोकांक खबर आसा. सो लोक त्या पॉलिटिकल पार्टींक सद्या तुमची कार्डां लोक घेतात कित्याक गोंयकारांचो नेचर तो घरान येयल्यार वेलकम करपाचो. दॅट डजंट मीन की लोक तांकां वोट करतले. कार्डां घेतले म्हणून मतां मारची केन्नाच पडची ना कित्याक आमी जाणा हांव आम आदमी पार्टीन आसतना आमी एल्विसाच्या नांवाची कार्डां वाटलेली. तुवें वाटलेली हय आमी वाटलेली. आमी जेन्ना लोक मागीर रिप्ले करतले आनी परत हय आमी ही कार्डां वाटलेली. आमी तेंच सांगता आम आदमी पार्टीन आसतना तेन्ना तेंचो जो एक फंडा आसता की आमकां तेन्ना कळ्ळें की हे जे पॉलिटिकल पार्टी आसा पळय हे लोकांक गोंयकारांक पिशे समजता. तांकां दिसता की गोंयकार पिशे म्हणून. पूण तेन्ना लोकांनी दाखोवन दिलें की ही जी तुजी कार्डां नाल्यार कार्डां कितें आहा पळय ही तुवें कितलीय वाटली म्हणून लोक पिशे जावपाचे ना. गेल्या फावटी वाटले तुमी फेल जाले, ह्याय फावटी तुमी वाटलेले लोक ते 100% फेल जातले. कित्याक गोंयकार तुका वेलकम करता, लोक तुका बसयतले, च्या दितले, सगळें दितले. वोट मारतना लोक ह्या फावटी 100% तकली लायतले. एक आसा इलेक्शनाच्या डेटीक लागून तुका मातसो चिंता करपाची विशय आसा. व्हॅलेंटायन्स डे दिसा आयिल्लो आसा तो. तुजे भुरगे खुबशे जाण व्हॅलेंटायन डे करतले काय थंय ते पोलिंग बुथार बसतले, ते पोलिंगाक गेले जाल्यार गर्लफ्रेंड बेजार, गर्लफ्रेंड ना जाल्यार तूं बेजार. तांकां दे हॅव टू चूज बिटवीन मनोज आनी व्हॅलेंटायन. इट इज नॉट मनोज एंड व्हॅलेंटायन डे. भुरग्यांचो मोग हो RG जाल्लो आसा, गोंय जाल्लो आसा. कितलेशेच भुरगे कितलोच टायम आपल्या गर्लफ्रेंडाक मेळोंक पासून नासताली. ही परिस्थिती आसा हांगा. रावले बाबडे आसतले यंग भुरगे आसा ते एक्चुअली रावले व्हॅलेंटायन डेक पूण ते पिड्यार गेलो. तोय पिड्यार जालो. पूण नेक्स्ट डे आरामान ते व्हॅलेंटायन डे आपलो सेलिब्रेट करतले 15 तारखेक. तेन्ना म्हाका दिसना पुलिसूय तांकां त्रास करतले म्हणून. 14 तारीख चड एक्टीव आसता पुलीस. सो 15 तारीख भुरगे एन्जॉय करतले आनी भुरग्यांचो मोग RG जाल्लो आसा, मोग गोंय जाल्लो आसा. सो ह्या फावटी जो व्हॅलेंटायन आसा तो आपल्या आवयक लागून, ह्या माय भूयक लागून आसतलो. सो ह्या फावटीचो जो व्हॅलेंटायन आसा दॅट इज फॉर गोवा, दॅट इज आमची मदरलँड गोंय. देव बरें करूं. आनी कितें सांगपाचें आसा जाल्यार आमी येतलेच परत तुजे कडेन. पूण सगळ्या गोंयकारांक एकूच मॅसेज दिवपाक सोदता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही सदांच तुमकां लागून वावरता आनी वावरत येयल्ली आसा. आनी ह्या फावटी जो सिंबॉल आमकां मेळ्ळा तो फुटबॉल. सो सगळ्या लोकांनी मोठ्या संख्येन भायर रावचे. जे लोक नोटाक पासून वोट मारताले तांकां आयज ऑप्शन आसा. जे लोक हांकां विटोवन ह्या राजकारणाक विटोवन घरान रावताले नाल्यार पिकनिकेक वयताले आनी वोट करिनासले तांकांय हांव मागता जे 15 to 20% तेंच्याय कडेन मागता की तुमी भायर सरून वोट करा, फुटबॉलाचेर मत मारा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आनी गोंयकारांचो सरकार घडया. देव बरें करूं. थँक्यू. हे आशिल्ले मनोज परब. व्हॅलेंटायन डे करा पूण 15 तारखेक करा म्हणटा ते. 14 तारखेक आपल्या मदरलँडा खातीर, गोंया खातीर आनी माय भुये खातीर व्हॅलेंटायन करा म्हणटा. आनी ते म्हणटा माय भुयेचेर जर तुमी मोग करता जाल्यार RGकूच मत मारतले. सो भायर सरा. आनी फर्स्ट टायम इतिहास जातलो. जिखून येतलो काय ना ती वेगळी गजाल, पूण सद्या तरी फर्स्ट टायम इतिहास जातलो. खूब वर्सां नंतर खंयचो तरी कॅन्डिडेट 2 मतदारसंघात एकाच टायमाचेर निवडणूक लडयतले. फायनल न्ही का तूं परत फायनल फायनल इज फायनल. मागे वाळपय नाका, टीव्ही नाका वाळपय. इट इज फायनल. फायनल. ओके. फुल स्टॉप. न्ही लॉक किया जाय खूब जाणांनी म्हटलें आनी मागीर लॉक काडले. लॉक किया जाय. ओके. देव बरें करूं. तुम पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा अँड प्रोडक्शन पार्टनर्स आर प्रसाद देशपांडे मेंटॉर, goabyline.com. आनी एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक. वी हॅव अ ॲप नाव जांचे कडेन एंड्रॉयड आसात आनी गोवा न्यूज हबचो ॲप डावनलोड करचो. म्हणजे तुमी खंय भोंवपाक गेले, खंय आसा, खंय मागीर एक्चुअली खंय आसा सुद्दां तुमकां बातम्यो मिस जावच्यो ना. कारण मोबायल आसा जाल्यार बातम्यो आसा अशें आसतलें. देव बरें करूं.